तुवें पेडण्यां झेन टॅक्नॉलॉजीचो एंटी ड्रोन कारखानो सुरू जावपाचो आसा. ते खातीर मुळाव्या पावण्यार 50 कोटींची गुंतवणूक करतले. गोंयच्या तरणाट्यांक तेतूंतल्यान रोजगार निर्मिती जातली, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. परवरे घेतलेले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयतालो. तेचे बरोबर आयटी खात्याचो मंत्री रोहन खंवटे हजर आसलो. तुया कारखानो उबारपाक गोंय सरकारान झेन टॅक्नॉलॉजीज लिमिटेडा कडेन काल समजिकायेची कबलात केली. प्रकल्प आणि प्रशिक्षण केंद्र बांदपाक कंपनीक जमीन दिल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जे 4 वेगवेगळे एग्रीमेंट्स आणि लॉन्चिंग आज आमी केले. द फर्स्ट इज झेन टॅक्नॉलॉजी, हाज्या बरोबर आमी MOU सायन करून तांकां लँड हँडओवर केली, वीच इज ए किशोर दत्त हांगासर आसा. तांचें हांव स्वागत करता. वन्स अगेन कॉंग्रेच्युलेशन फॉर मिस्टर झेन टॅक्नॉलॉजी लिमिटेड, मिस्टर ए किशोर दत्ता, फॉर सायनिंग द MOU विथ अवर IT एंड मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर्स. हांगा तुमकां लँड अलोकेशन्स केले. एक बरी गजाल बाब रोहन आनी सगळी तुमकां एक्सप्लेन केला. बट फॉर द स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम इन इंजिनियरींग, डिप्लोमा आनी ITI ह्या तिगांच्या खातीर स्कील एड्युकेशन जे आसा ते इन एडवान्स ते सुरवात करता. मोस्ट प्रोबेबली विदीन द 3 months आमचे जे एट प्रेझेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा थंयसर IT मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टराचे ते तेंच्या कडेन दिवन आमी गोंयचे भुरगे जे आमचे ITI जाल्ले आसा, डिप्लोमा जाल्ले आसा, इंजिनियरींग जाल्ले आसा, म्हणजे नेक्स्ट एड्युकेशनल इयर जेन्ना स्टार्ट जाता तांच्या बरोबर ट्रेनिंग दिवपाक ते तांकां सुरवात करतले. सो दॅट विदीन द 1.5 year किंवा 2 years तांची कंपनी जो पर्यंत रेडी जाता तो पर्यंत आमचे भुरगे स्किल्ड जाल्ले आसतले. आनी वॉट एवर द मॅन पॉवर रिक्वायर्ड फॉर देम इन फ्युचर ते स्किल्ड जाल्लीच मॅन पॉवर जी आसा ते घेतले. सेम वे म्हणजे आमी हातूंतल्यान आमी जशें एविएशन स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर सुरू केल्ले. फॉर दीस पर्पज इट इज अ ड्रोन मॅन्युफॅक्चरींग जेन्ना ते स्टार्ट करता, फॉर दॅट पर्पज दर स्कील मॅन पॉवर इज रिक्वायर्ड अँड दे आर गिवींग द स्कील ट्रेनिंग दिवपाचें काम. ओके, ते इन एडवान्स सुरवात करता इन अवर ओन एरिया वीच इज एट प्रेझेंट एट द 2M इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर्स थंयसर आमचे आसा ते. त्या खातीर दीस इज अन बीग ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द गोवन स्टुडंट. इंजिनियरींग ITI जाल्ले हांच्या खातीर एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटेन समजिकायेचे कबलाती विशीं खोलायेन म्हायती दिली. कारखानो जाल्या उपरांत अभियांत्रिकी, डिप्लोमा आणि ITI विद्यार्थ्यां खातीर प्रशिक्षण केंद्र सुरू जातलें, जातूंतल्यान रोजगार निर्मिती जातली अशें खंवटेन सांगलें. After having initiated this plan of the electronic manufacturing cluster in 2017 with a spread over there with roughly about 45 plots under micro industrial zone and 15 plot which were big, tatun ami total investments what we are looking for, I'm happy to say that with 4 plots and in the micro industrial and 2 plots in the industrial area, we have been able to seek for an investment of roughly 200 crores and employment which is approximately about 2000. सो ह्या 2000 एम्प्लॉयमेंट करता आसतना आज झेनाक जेन्ना आमी आपयला तातूंत झेन टॅक्नॉलॉजीज हाडटकर 2 एडवांटेजीस मेळटल्यो. एक म्हणल्यार एंकर युनिट जी आमी इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टराक पळयताले विथ अ न्यू वर्टिकल, कित्याक आतां पर्यंत वी हॅव बीन कमिंग विथ स्टँडर्ड मॅन्युफॅक्चरींग प्रोसेसीस. पूण इन टर्म्स ऑफ ड्रोन, इन टर्म्स ऑफ एंटी ड्रोन, इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड इंडस्ट्री 4.0 जेन्ना आमी म्हणटात तातूंत आज आमी झेन टॅक्नॉलॉजीजाक घेवन सुरवात केल्ली आसा विथ द हेल्प ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर. एक इम्पॉर्टंट आसा की वन्स दे स्टार्ट they will also start MIZs which will give ancillaries which will be gone small medium industries which will also get a opportunity to set up their own units in the same zone to be ancillaries to this bigger unit. Additionally, we have also asked Zen Technologies to immediately start infrastructure जेन्ना सेटअप करता जवळ ताका 1 वर्स तरी जाय पडटले. त्या 1 वर्सान गोंयचे भुरग्यांक स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग करून to make them viable enough, good enough to ensure that they get good job opportunities. GOA365 खातीर सानिका नागवेकर.